RWCS Ajay Sharma DIG and Director of the Prosecution Poonam Manne, Director of Prosecution चे Assistant Director, Deputy Directors and the rest of सगळे staffs म्हणजे मोबाईल पत्रकार भावाने पहिल्यांदा सगळ्यात पहिली हांव नवीन प्रिमायसीस जी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन जे दिल्या बद्दल तांकां सगळ्या जाणांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. इट इज अ लॉंग पेंडिंग डिमांड. स्वतः डायरेक्टरान सांगले 60 स्क्वेअर मिटराच्या मध्ये काम करता असताना हांवें म्हणटा जे जस्टीस दिवपाचे आसा तांकां जर जस्टीस मेळिना तर ते कशें जस्टीस दितले हो प्रश्न म्हाका पडिल्लो. बट एट रायट म्हणजे फाटले कितलेशेच दीस फॉलोअप केल्या उपरांत ताका आज खूब प्रशस्त अशें ऑफिस, नॉट ओनली ऑफिस बट फुल फ्लेज लायब्ररी, सेपरेटली कॅबिन्स फॉर द ईच एंड एवरी डेप्युटी डायरेक्टर, असिस्टंट डायरेक्टर आनी सगळ्यांक बरी प्रिमायसीस जी आसा ती तांकां मेळ्ळा. म्हाज्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता खूब ऑफिसीस आमी नवीन जागेन शिफ्ट केल्या. आनीकूय बी उरलेली ऑफिसीस फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर नवीन जागेन सदांच शिफ्ट करपा खातीर आमी सुरवात केल्या. बिल्डिंग्स 40 वर्सांच्यो बिल्डिंग्स ओल्ड जाल्ल्यो. 40 वर्सांच्या बिल्डिंगेन फर्निचर ओल्ड जाल्ले, कामूच करूंक शकनाशिल्ले. ज्या जाग्यार ऑफिसर्स आमचे काम करूंक शकना ते लोकांक योग्य पद्दतीन न्याय दिवपाक शकनाशिल्ले. म्हणून गव्हर्मेंट हॅव टेकन द डिसिजन टू शिफ्ट इनटू द न्यू प्रिमायसीस. साद्या BSNL बिल्डिंगेन आमी ऑफिस शिफ्ट करता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. सांगता आसतना तांची दुसरी डिमांड लॅपटॉप प्रत्येक पीपी खातीर वेगळो लॅपटॉप दिवप ही लॉंग पेंडिंग डिमांड फॉर द 15 इयर्स. म्हाज्या कडेन गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली ते फॉलोअप करताले. पण एनी हाव लास्टली आमी ताका आज लॅपटॉपूय डिस्ट्रिब्यूट केले आनी परत ताचे एडिशनल पोस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिमिनल लॉज ताका एडिशनल पोस्ट फील करपाक जाय आशिल्ले. ते एडिशनल पोस्टूय सँक्शन केले. हांव तांच्या कडल्यान एकूच आशा बाळगिता की आमी सातत्यान पळयता की खंयचे लॉज, खंयच्यो केसीस आसल्यो काय पुलीस डिपार्टमेंट हे सगळे विटनेस आनी बाकी सगळे लागी करप किंवा ती प्रेझेंट करप हे काम करतात. बट ताका जस्टिसाक न्याय दिवपाचे खंयच्या एखाद्या लेमॅन पर्सनाक न्याय दिवपाचें काम जे आसा ते सदांच गव्हर्मेंट प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट करता. म्हाका खात्री आसा एक सुद्धा मनशाचेर अन्याय जावचो ना आनी ते काम सातत्यान तांच्यांनी करीत आयल्या. त्या खातीर जे क्रिमिनल्स आसा ते बिहायंड द बार्स वचपाकूच जाय. ताच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका दिसता लोकां कडल्यानूय सहकार्य जाय. हांवें सांगता आसतना मुद्दामून म्हणटलो की काल जाल्लो टॅक्सी इन्सिडंट जर तुमी लक्षांत घेतलो जाल्यार टेक्नॉलॉजी इज ओन्ली द सोल्युशन. म्हणजे कालचो एखादो आमचो टॅक्सीकार भावाक कोण तरी हांगासर येता ताची टॅक्सी बूक करता आनी तो ताका घेवन वतात आनी ताजेरूच वार करून ती टॅक्सी घेवन वता. सपोज हे जर डिजिटलायज आशिल्ले, ॲप बेज आशिल्ले जाल्यार पुलिसांकूय चड वेळ लागचो नाशिल्लो. त्या क्रिमिनल्साक धरपा खातीर विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम पुलीस ताका अरेस्ट करूंक शकता आसले. म्हणून सातत्यान ऑल स्टेक होल्डर्स, स्पेशली इन द टुरिझम सेक्टरांतले स्टेक होल्डर्स, आमी डिजिटलायझेशन इज ओन्ली द सोल्युशन, टेक्नॉलॉजी इज ओन्ली द सोल्युशन. म्हाका दिसता हांगासर आशिल्ले सगळे पब्लीक प्रोसिक्युटर्सूय मान्य करतले. कारण आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजी जितकी येता तितकी एडवान्स टेक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट करप, फॉलो करप हे गरजेचें आसा. म्हणून म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या जाणांनी जे वेगवेगळ्या टुरिझम सेक्टरांत किंवा बाकीच्या सेक्टरांत आसा हांच्यांनी डिजिटलायझेशन आनी इनोव्हेशनाक सपोर्ट करपाची गरज आसा. आमचे पब्लीक प्रोसिक्यूट डिपार्टमेंट्स आमी जायत्या पद्दतीन सगळे ICT इक्विपमेंटूय तांकां जे जाय आशिल्ले ICT इक्विपमेंटूय दिल्या. आमी इवन दो तालुका लेवल ऑफिसीस आमी रिनोवेट करपाक घेतल्या. ती तालुका लेवल ऑफिसीसूय बी आमची रिनोवेट जातली. हेन्सफोर्थ जे BP तालुका लेवल कोर्टाचेरूय काम करता तांकांय जायत्यो बऱ्यो फेसिलिटीज दिवप. आमी जर पळयत जाल्यार गोंया सारकिल्ले लिगल डिपार्टमेंटा खातीर मागीर तो हायकोर्ट आसूनी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसूनी किंवा सेशन कोर्ट आसूनी, एट प्रेझेंट हायकोर्ट आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हे आमी कंप्लीट केले. फक्त मडगांवांतल्या कोर्टाचें काम आमचे थोडेशे इनकम्प्लीट उरला, तेय कंप्लीट करतले. आनी तालुका लेवला वयले जे कोर्ट्स आसात ते रिनोवेट करपा खातीर घेतल्या. हाजोच अर्थ म्हणजे आमी आमचे टोटल एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन रिनोवेट करपाक घेतलो. हांव परत एकदां नवे ऑफिस हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता माय PWD डिपार्टमेंट, स्पेशली आर्किटेक्ट बाबीन आनी एंटायर टीम, इवन दो द कॉन्ट्रॅक्टर्स तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम केलां. आनी एक ऑफिस नवीन ऑफिसान काम करता आसतना सगळ्या पीपींची उर्बा वाडटली. तेय बी नव्या स्पिरीट
म्हणजे थोडोसो जर डिले जातालो आसत जाल्यार तो आतां आनीक डिले जावचो ना. लोकांक बेगीन न्याय मेळोवन दिवपा खातीर सातत्यान सगळे जाण मेळून काम करतले. हांव आमचे डायरेक्टर मॅडम पूनम बर्णे आनी तांची एंटायर टीम हांकां परत एकदां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. सो आनी थँक्यू फॉर ऑल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.